हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेऊन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें? वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा। हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। हैदराबाद गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूमान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। गोयच्या विंगड वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी ह्या बुलेटिनांतल्यान तुमचे मेरेन पावयतात। तर सगळ्यात पयलीं ह्या आयच्या दिसाची घडणूक जाणून घेवपा खातीर आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गावसा कडेन। आयच्या दिसांतली म्हत्वाची अपडेट अशी की सद्याक जे सणासुदीचे दीस सुरू आसात आणि ह्या दिसांनी जे खावपाचें तेल आहा ते म्हारग जावपाची शक्यताय आसा। आयात शुल्क जे आहा ते 20% वाडपाक शकता। सद्याक चवथ आसा, उपरांत येतलो तो माळ म्हयनो, ताच्या उपरांत नवरात्र आणि उपरांत दिवाळी, आणि हे जे सण जे लागोपाट आहात ते फाटभुंयेर जे सर्वसामान्य लोक आहात तांच्या खिशाक कात्रे लागपाची शक्यता आसा। सविस्तर बातमी तुमकां 7च्या बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटली। थँक्यू सुशांत भाई। तर खावपाच्या तेलांच्या दरान वाड जाल्ली आसा ही सविस्तर बातमी तुमकां 7च्या बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटली। फुडें आमचे न्यूज एंकर समिधा कडेन। गोंयांत कॅन्सराची लक्षणां वाडत आशिल्ल्यान गोंयकारांक भिवपाची गरज आसा अशें विधान मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केला। तर 3 सुवातींनी केल्ल्या कॅन्सर तपासणी मोहिमेत 518 मदल्या 5% लोकांक कॅन्सराची लक्षणां दिसून आयल्यात आणि ही गोंयकारां खातीर एक खूब हुस्क्याची गजाल जावन आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी कॅन्सर स्क्रिनींग अभियाना वेळार हें उलोवप केल्लें आसा अशी ही बातमी आसा। तर फक्त गोंयांतूच न्हय तर पुराय देशभरात सध्या कॅन्सराच्या केसींनी वाड जायत चल्ली आसा आणि हाचेर खंय तरी आमी आमच्या लायफस्टायलान केल्ल्या बदलाचो हाचेर परिणाम आसा। फुडें आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। आयची जी बातमी आसा, आयज मांद्रा वाठारांत भिरांकूळ अपघात घडलो। ह्या अपघातांत 2 जाणांक मरण आयलें आनी एकली जी चली आहा ती क्रिटिकल आसा। आणि ह्या अपघातांत जो ह्या संदर्भान ट्रक चलोवप्याक अटक केलेली आसा। हिची फुडलो तपास आहा तो जातलो। आनी तशेंच दुसरी जी बातमी आहा ती म्हटले डेंगूचे केस मलेरियाचे ज्यो केसीसाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर आतां त्या कायद्यान नेमान बदल जातले अशें डॉक्टर कल्पना महात्मे हांणी सांगलें। हिची पुराय बातमी तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। थँक्यू ऐश्वर्या। तर अशाच आनीकूय महत्वाच्या अपडेटां खातीर गोमंतक टीव्हीच्या सगळ्या प्लॅटफॉर्मांक तुम्ही मुजरत फॉलो करचे, सबस्क्राईब करचे। तसेच गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। टॉप 25 8:30 वरांचेर मुजरत पोवचे। कॅमेरामॅन हिरण्येश आडारकार आणि हर्ष नळेकारा सयत हांव दीप्ती काकोडकर। हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेऊन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें? वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा। हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। हैदराबाद गोमंतक टीव्ही।